खंयचेय सरकारी योजनेचो लाव घेतले जाल्यार आता लावार्थ्यांचो बँक अकाउंट तांचे आधार कार्डा कडेन लिंक आसप बंधनकारक आसा। मात अजून लेगीत कितलेशेच लावार्थ्यांनी बँक अकाउंट आनी आधार कार्ड लिंक केले ना। गोंयांतली सरकाराची एक म्हत्वाची येवजण म्हणल्यार बायलां खातीरची गृह आधार। मात बँक अकाउंट आनी आधार कार्ड लिंक करूंक नाशिल्ल्यान हजारांनी बायलांचे गृह आधाराचे पयशे स्थगीत जाल्यात। हजारांनी बायलांचो गृह आधार स्थगीत। सरकारी योजनेचो लाव मेळपा खातीर बँक अकाउंट आनी आधार कार्ड लिंक आसप बंधनकारक। 12 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा बँक अकाउंट आनी आधार कार्ड लिंक सक्तीचे निवेदन सरकारान केल्ले जारी। गोंयांत बायलां खातीर गृह आधार ही म्हत्वाची येवजण। वट्ट 1,24,204 बायलां लावार्थी। 24,856 बायलांनी बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक करूंक नाशिल्लो। ह्या विशयीचो परतून एकदा रिमाइंडर धाडल्या उपरांत 3,719 जाणांनी बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक केलो। अजूनही गृह आधाराचो लाव घेवपी 21,137 बायलांनी बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक केलो ना। बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक केल्ले नाशिल्ल्यान सद्याक 21,137 बायलांचो गृह आधार सध्या स्थगीत। बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक केल्या उपरांत ह्या बायलांक फाटले आडकल्ले पैशा सयत गृह आधाराचे पयशे मेळपाक सुरू जातले। सगळ्या बायलांक एक सरकाराची विनंती आसा ती म्हटल्यार आपल्या बँक अकाउंटाक बेगिनाच बेगीन तांच्यांनी आधार कार्ड लिंक करून घेवचे आनी तांच्यांनी जे आपले म्हणजे गृह आधाराचे जे पयशे आसा ते तांकां मेळटले। जे स्थगीत करून दवरल्यात ते सुद्दां तांकां पयशे मेळटले आनी गृह आधार फुडलो जो आसा तो तांचो चालू जातले अशें सुद्दां सांगला। गोमंतक टीव्ही खातीर यश सयत हांव वर्षा आश्वेकर।